झेंडावंदन कार्यावळी खातीर गैरहजर राविल्ल्या पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला। हे विशीं फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर निमणो निर्णय घेतल्याचे पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले। अशा प्रकारची शिस्तबद्धताय ह्यान फुडें खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिली। मेन सारको फ्लॅग हॉस्टिंग सो गेल्ले 3.5 वर्सांक म्हजे नदरेक आयलें की खुबशे स्टाफ हांव कोणाक क्रिटिसम अशें करपाचें कोणाचें ब्लेम करप म्हणना की म्हजें एक हें आसा की 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट आनी 19 डिसेंबर हे वर्साक 3 फ्लॅग हॉस्टिंग जातात आख्खे हिंदुस्तान भर जाता। आनीक हाजेर पळयत जाल्यार सगळे लोक लाल किल्ल्याचेर प्रधानमंत्री जेन्ना फ्लॅग हॉस्टिंग करता तेन्ना आमची हिंदुस्थानाचेच न्ही ती जगाचे डेलिगेट्स फ्लॅग हॉस्टिंगाक येतात आनी काही प्रमाणात आमचे थोडे स्टाफ एबसेंट रावता फ्लॅग हॉस्टिंगाक। तो हांवें एक इश्यू आयज कावन्सिला मुखार दवरलो की कोणाक हॅरेसमेंट करपाचो ना हो हेतू ना की एटलिस्ट फ्लॅग हॉस्टिंगाच्या दिसा तरी सगळे स्टाफांनी प्रेजेंट रावपाक जाय। अरे देशा बद्दल प्रेम सगळे तोंडान उलयतात, फिजिकली तुमी करून दाखोवपाक जाय न्ही। हांव तांचे कडेन मागता म्हणून इतलेंच की तिनी फ्लॅग हॉस्टिंगाचे सगळे 100% प्रेझेन्स आसपाक जाय। 99.9% पसून न्ही 100% प्रेझेंट आसपाक जाय स्टाफ। आतां कोण बरो ना हें हांव समजूं शकता, ताका आमी आतां समज बरो ना फॉर एग्जाम्पल तुवेकर बरो ना हांव तुवेकराक ना तूं बेडियूल उठ आनी न्हेसान यो हें हांव तुका सांगूंक शकना ना कितें एक्शन घेवपाचें ते वर्गार करता। एक तांकां बाबा तांची समज पॉलिटिकल दामोदर शिरोडकर एक समज फॉर एग्जाम्पल स्टाफ एक फ्लॅग हॉस्टिंगाक येना तो बरो ना ताणें मेडिकल सर्टिफिकेट दिवपाची कितें आतां आवट ऑफ लिव्हेर आसा जाल्यार तें दिवपाचें आनी समज आसून येना आनी तो कांय दिना जाल्यार सम एक्शन ताका कितें फाल्यां ताका 2 दीस एबसेंट घालपाचो 3 दीस एबसेंट घालपाचो कितें तें आमी क्रायटेरिया डिस्कस करची। काही स्टाफ बीएलओ म्हणून ड्युटी करता, बीएलओ म्हणून ड्युटी वतात कायद्यान बीएलओ म्हणून ड्युटी वयली सकाळचो आदेश ताणें बीएलओ काम सांजच्या आदेशान ताणें काम करपाक जाय। थोडे स्टाफ आमचे आसा ते बीएलओच्या नांवान दीसभर कामाक गेला। आतां हांवें डिस्कस केला परते हांवें 2 फावटी कळयलां परते हांव सोमाराक चीफ ऑफिसराक सांगता नाल्यार हांव पर्सनली लेटर बरयतलो इलेक्शन कमिशनाक बरयतलो कलेक्टराकूय बरयता लेटर। तुमी बीएलओ जे तुमचे बीएलओ जे स्टाफ म्हणजे डीपी व्हरतात बरें आसा समजूत आमचे तुमी मेजर म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ व्हरतात जो आमचो ट्रेड लायसन पळयता ताका व्हरता जे आमचे एकाउंटाचे अकाउंटा मेन आसा ताका तुमी व्हरता जे आमचे ट्रान्सफराचें काम करता ताका तुमी व्हरता तुमी बीएलओचे स्टाफ व्हरता बरें आसा आय कॅन अंडरस्टँड पूण तेगे ड्युटी कितें आनी आमकां तुमी ऑफिशियली कळोवचें म्युनिसिपालिटी ताणें खंयच्या टायमार येवपाचें आनी कितें काम करचें ताजो ऑफ टायम तुमी आमकां ऑफिशियली कलेक्टरान कळोवचें आनी चीफ इलेक्शन कळोवचें। गार्बेज डंपिंग संसोडा आमचो सगळो नियो जाल्यार नवो गॅसिफिकेशन प्लांट ऑलमोस्ट आमचो रेडी जाल्ले कडेन आसा। म्हाका दिसता मोस्ट बहुधा एक 15 फुडले एक म्हयन्या भितर आमी तो चालू करपाचो पयलीं आमकां CCTV कॅमेरा खुबसो फायदो जालो। हांव तुमचे बरोबर सगळ्या पब्लिकाक अपील करता प्लीज गार्बेज हाडून मेळत थंय उडयनाकात। तुमचे हात जोडून हांव तुमकां सगळ्या पब्लिकाक रिक्वेस्ट करता कितेंय गार्बेजचो कितें प्रॉब्लेम आसा तुमचे कितें हॉटेलाची गार्बेज आसा कित्याक आमी एक नंबर आमी अपलोड केला पोर्टलाचेर सारकें न्ही हो नंबर 911122 911222 8200 हो नंबर आमी अपलोड केल्ले कडेन आसा। ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमची गाडी कितें व्हॉट्सॅप नंबर गाडी तुमची कितें गार्बेज आसा आमकां सांगात आमी तुमचे गार्बेजीन व्हरतात उगड्यार उडयतात मागीर फायन मारतकीर तुमीच बोवाळ मारतात। आमी जाता तितलो प्रयत्न आतां कितले CCTV कॅमेरा बरी आसतना आज आमी आनी रेजोल्युशन घेतलां आनी CCTV बसोवया।